नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। चवथ आयली, चित्रशाळांनी गणपती भायर सरपाक तयार। बाजार भरले माटोळेचे फळफळावळीन घराघरांनी गणपतीचे येवकाराची तयारी। गोंयकारांची चवथ। जायका केशींत दिगंबर कामतीचे प्रॉपर्टी डील्स उस्तूंक सुरू। क्रायम ब्रांचीची मडगांवां नितीन नायकाच्या गुदावांचेर धाड। डॉक्युमेंट जप्त। पुलीस उस्तितात दिगंबराचो काळो पैसो। गोविंद पानसरे खुनाचे केशींत सांगली एकल्याक अटक। समीर गायकवाड दुबावीत। पुलीस सोदतात संबंध। गायकवाडाची फामील सनातनात। सनातन म्हणटा पुलिसांचे नित्याचेच। लीज सुवाते भायर मिनाचे डंपांक मेकळी। केंद्रीय खण मंत्रालय अनुकूल। लिजाच्यो सीमो बदलून घेवच्यो। लीज डिडांत फावो ते बदल करचे। केंद्रीय खण मंत्र्याचे मुख्यमंत्र्याक पत्र। आणि एफसी गोवान दुबयचे एल शबाबाक मारले 2-1। दुबय जाल्ली फ्रेंडली मॅच। एफसी गोवाची बुधवारा अजमान क्लबाकडेन मॅच। एफसी गोवा कोच झिकोचे ट्रेनिंग। खबरो विस्तारान। चवथ आयली, गोंयभर चवथीची उमेद। गणपतीच्या येवकाराक गोंयकारांनी घरादारां सजयल्यात। घराघरांनी तरेतरेचे डिझायनाच्यो फोली, मखरां आनी माटोळे बांदल्यात। चवथीच्या 2 दिसां आदीं पावसान नेट धरलो। मात गोंयकाराचो चवथीचो नेट पावसा परस चड। तये दिसा सांजे मेरेन लोकांनी चवथीच्या सामानाक बाजारांनी गर्दी केल्ली। चडशा घरांनी तये दिसा गौरी पुजनय जालें। माटोळेच्या सामानाक गर्दी पडल्या। बाजारांनी पाय घालपाक जागो ना। एके वटेन पावसाचो नेट तरी बाजाराचो मूड नित्या भशेनूच। फळफळावळ, सजावट, रंगीत लायटी आनी फोगाच्या सामानाक गर्दी। माटोळी हे चवथीचे खासा आकर्षण। रानांतल्या वेगवेगळ्या फळावळी सयत बागायतींतल्या फळावळींकूय माटोळेत सुवात। दरेकाची माटोळी खास। चवथ म्हळ्यार घराची सजावट आयलीच। गोंयकार वेळात वेळ काडून आपापली घरां सजयता। आता बाजारात रेडीमेड सजावटीचे सामान चड जाल्ल्यान वेळ नाशिल्ल्या लोकांक पर्याय तयार जाला। चित्रशाळांनी तयेक सांजेच गणपती व्हरपाक सुरवात जाली। कांय जाणांनी सकाळीच गणपती व्हेले, थोड्यांनी सांजे, कांय जाण चवथी दिसा सकाळी। पुजेक भटाक फुरसत मेळटा आनी भट येता ते प्रमाण गणपती हाडून दवरपाचो। पर्यावरण सांबाळपाक म्हूण आता प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या गणपतींचेर बंदी आसली तरी चिकण मातयेच्या गणपतींचेर गोंयकार मूर्तीकारांची कलाकुसर कितें उणें ना। कांय जाणांची चवथ फोग नासल्यार शेळटा। तरेतरेचो ट्रेंडी फोग बाजारांत दिसता। जमीन चक्रां, फुलवाती, नारगां, गर्नेल। पावस आयलो म्हूण फोगाक मागणी उणें ना। पावस उसंत घेता तशी फोगाक सुरवात। भुरग्यांक तशी जाणट्यांकय फोगाची उमेद। चवथीक एके वाटेन फामिली घरादारां बंद करून गांवांची वाट धरतात, तशेंच चोर शारांच्या वाटेन लागतात। लोकांची घरां राखता म्हळ्यार पुलिसांची चवथ दीस रात पेट्रोलाचेरच। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। जायका केशींत दिगंबर कामतीचे प्रॉपर्टी डील्स आनी बिझनेस संबंध क्रायम ब्रांचीन उस्तूंक सुरवात केल्यात। बुधवारा क्रायम ब्रांचीन दिगंबराचो सामको लागींचो नितीन नायकाच्या शिमिटाच्या गुदावांचेर धाड घाली। दिगंबरान बेनामी प्रॉपर्टी खंय आनी कोणाकडेन पार्क केले आसूये काय म्हूण सध्या सोद चल्ला। कांय डॉक्युमेंटय क्रायम ब्रांचीन मडगांवच्या धाडींतल्यान जप्त केल्यात। दिगंबरान काळो पैसो थंय घाला आसूये म्हूण पुलिसांक दुबाव। जायका लाच प्रकरणात आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचे भोंवतणी चौकशीचो फास आवळूंक क्रायम ब्रांचीन सुरवात केल्या। बुधवारा नितीन नायकाच्या घरा, ऑफिसांत आनी गुदावांत धाड घाली। नितीन नायक दिगंबराचो खास मनीस। नितीन नायक बिल्डर। मडगांवां ताचो सिमेंटाचो गुदामूय आसा। क्रायम ब्रांचीच्या सुत्रां प्रमाण दिगंबर कामतीन आपल्या बेहिशोबी मालमत्तेचो पैसो नितीन नायकाच्या धंद्यान घाला म्हूण क्रायम ब्रांचीक दुबाव। धाडेत क्रायम ब्रांचीन प्रॉपर्टी विशीं कांय डॉक्युमेंट जप्त केल्यात। क्रायम ब्रांचीक दिगंबर कामतीन आपलो काळो पैसो नितीन नायकाच्या धंद्यान घाला म्हूण मुळावे चौकशेंत दुबाव आयला। जप्त केल्ले डॉक्युमेंट पळोवणी केले उपरांत क्रायम ब्रांच नितीन नायकाक समन्स काडटली। दिगंबराच्या अटकपूर्व जामिनाक क्रायम ब्रांचीच्या हायकोर्टातल्या आव्हान अर्जाचेर सोमारा सुनावणी चालू उरतली। क्रायम ब्रांचीन नितीन नायका कडल्यान जप्त केल्ले डॉक्युमेंट सुनावणेक उपकारा पडूं येता।
क्रायम ब्रांचीन नितीन नायकाच्या घरार, ऑफिसात आणि गुदावार मारिल्ले धाडीत जे पुरावे क्रायम ब्रांचीक मेळ्ळ्यात ते हायकोर्टा मुखार उपेगा घेतले। धाडीत मेळिल्ल्या डॉक्युमेंटाच्या आधाराचेर क्रायम ब्रांच दिगंबराची न्यायालयीन कादयेची कोर्टा मुखार मागणी करतली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि सावियो डायस। गोविंद पानसरेच्या खून केशीत महाराष्ट्र पोलिसांनी दुबावीत म्हूण समीर गायकवाडाक मंगळारा सांगली मोती चौकात तो रावता थंयच्यान अटक केली। दुबावीत समीर हो सनातन संस्थेचो एक्टिव्ह मेंबर। तो गोंयांत रामनाथीच्या सनातन आश्रमात यो वच करपी। ताची घरकान्न रामनाथी आश्रमात आसता म्हूण महाराष्ट्राचे पोलीस सांगतात। समीराक कोल्हापूर कोर्टान 7 दिसांचो रिमांड दिला। सनातन म्हणटा कोण सापडना जाले की पोलीस सनातनाक पिट्टात। कॉम्रेड गोविंद पानसरेची 16 फेब्रुवारीक तो रावता त्या कोल्हापूरच्या घराकुशीकूच गोळ्यो घालून हत्या केल्ली। उपरांत पानसरेक 20 फेब्रुवारीक मरण आयिल्लें। कोल्हापूर आणि सांगलीच्या पोलिसांनी मिळून केल्ल्या कारवाईत समीर गायकवाडाक अटक जाल्या। पोलिसांनी गायकवाडाच्या फोन कॉल्सांच्या केल्ल्या तपासणेत पोलिसांक खून केशीत ताचो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग आसपाचो दुबाव आसा। संशयित समीर गायकवाडाक कोल्हापूर पोलिसांनी 7 दिसांचो रिमांड दिला। एक संघटना मन करतो ते संघटना आहे त्यामध्ये हा काम करतो आणि त्यांच्या हा फुल टाइमरही त्यांची आहे काय नाव आहे धर्मरथ चालत होता हा आणि पत्नी जी आहे जसं की आश्रमामध्ये राहते गोवाला। अटक केल्लो संशयित समीर गायकवाड गोंयांत रामनाथी सनातनाच्या आश्रमात यो वच करतालो म्हूण महाराष्ट्र पोलिसांनी सांगला। अटक केल्ल्या समीर गायकवाडाची घरकान्न सद्याक रामनाथी सनातनाच्या आश्रमात रावता म्हूण महाराष्ट्र पोलिसांनी सांगला। समीराची सगळी फामिलीच खंय सनातनाचो वावर करता। महाराष्ट्र पोलिसांचो दावो मात सनातनाच्या लोकांनी न्हयकारलो। गोयच्या सनातन संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धी पत्रक काढून पोलिसांचो दावो न्हयकारला। गोंय सनातन संस्था म्हणटा समीर गायकवाड सनातनाचो पूर्ण वेळ साधक, तो निष्पाप। महाराष्ट्र पोलिसांनी 2 कोटी फोन कॉल तपासले, फकत समीराचोच दुबाव कसो आयलो। सनातनाक बदनाम करपाचो पोलिसांचो यत्न, पोलिसांक तपास करपाक जमना म्हूण निमणे सनातनाचो वापर। नरेंद्र दाभोळकाराच्या केशीत कोण मेळना म्हूण पोलिसांनी हेच केल्ले। इतले मजगती महाराष्ट्रातली SIT टीम रामनाथी फोंड्या सनातनाच्या आश्रमात मंगळाराक उसरां चौकशेक आयिल्ली म्हूण गोंय पोलिसांच्या सुत्रांनी माहिती दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊ एक विराम।